मागशी विजरानगरांतून एकलो यवन राय उरता. तो बरीच क्रूरी मस्त दुष्ट आणि ब्राह्मण द्वेषी, लोकांक मस्त त्रास दिवचो असो स्वभाव उरता. ताणें कसं करता की ब्राह्मण लोकांनी आपण मेंगलेद्राक तुम्ही वेद सांगाची, अर्थ सांगाची, हातूंक दूड दिता अशें म्हणटाले. खरें ज्ञान आशिल्लो कोणीची तेगलेद्रावचें सांग नाशिल्लें. आमकां कळना कसं न्ही वेदा बद्दल आनी म्हणून वता आशिल्लें. जाल्यार थोडे अज्ञानी लोक उरताले ब्राह्मण, दुडवा अशें तेगलेद्राक वेद आनी सांगून घेवन तेगले दूड घेता आशिल्ले, दक्षिणी घेता आशिल्ले. तो राय कसो करता की मारी हे लोकांक सांगिल्लें पट्टू वेदाचे अर्थ एका एक सांगून घेवन हास्ये, वेदाचे टिंगल करचे अशें करता उरता. हे कलियुग म्हळ्यार तशी न्हय. कोण अहंकारान वागताची, दुराचारी उरताची, तेची कलिपुरुषाक प्रीत न्हय अशी उरतातले न्ही. एक पंत उत्तर देशाचे 2 ब्राह्मण तर आयले भेटी घेतात. आमकां 4 वेद जाताची, 6 शास्त्र जाताची, आमी टू कडेन फिर घेवन तुगेल राज्या कायल्याची, आमगे बरशी वाद घालून आमकां जिंकता. हांवें तरी आमी हरले म्हणून आमकां एक आमकां कसं नाही कळना म्हणटा एक बरोवन दिवका अशें म्हणून सांगता. तेन्ना राय तेगेल्या गांवांत तुल्ले म्हटलो का आपूण सांगता. तेन्ना ते लोक कसं म्हणटाची, तेन्ना नाका बा आमी हेगेले वाद बीद घालनाची, आमकां कसं नाही वेद कळना आनीक आमी हाक दिल्यार सर्वय म्हणजे बरोवन येताचे म्हणटा. कारण तो येवन रायो तांकां हस्तीर बसून मेरवाणी करची तांच्या गांवांत आनी तेगेले थंय राज्यान दवरसूं येता. ताजें ते ब्राह्मणांक दोगांक आनीक मात ते चडिल्या वर येता. तांणी ते गांवचे ब्राह्मण लोकांक निंदेशे चेरशे करता. आमगेले मुखार कोणी नाची म्हणून फिरता उरता. एक दीस रायला येवन कसं म्हणटाची, आमी वाद घालपाची वेदा बद्दल म्हणून तुगेले हांगा राज्यांत आयल्या रे कोणी आमगे चर्चा करता येता नाची, आमी तुगेले राज्यांत ओट्टू कडेन फिरताची, कोणी आसाची की कशें हांगा वाद घालच्याक म्हणून पळयताची. एका वतांनी कोणी मेळना बा तर आमी हांगचे ओट्टू ब्राह्मण आले आमकां जे पत्रपणी बरोवन दियाची म्हूण सांगून बरोवन घेवन आमगेल्या गांवांत वताची म्हणून सांगता. तर राय बी तसलो न्हय हाडना म्हणून सांगता. ते अगदीच मात चडिले ते दोन्ही ब्राह्मण कसं करता की म्हणजे राज्यात प्रत्येक ग्रामा वचून घेवन आमगे बरशी कोणी येताची अशी वेदा बद्दल वाद घालच्या काम विचारता फिरतात. तशी फिरता फिरता न्ही ते कुमर्शी ग्रामा येतात. तेन्ना ते गांवचे ब्राह्मण हुशार उरतात. तांणी कसं समजाची, तुम्ही एक काम कराची, हांगा एक त्रिविक्रम भारती म्हणून संन्यासी आसा तेगेले वचून वाद घालाची, पुणे येतो येतकी म्हणून सांगता. तर ते दोन्ही लोक ब्राह्मण चवतात. तांणी कसं समजाची म्हाका विक्रम येती, आमकां म्हाका तरी एका बी वेद येना, म्हाका वेद येवचें हांवें रान्नांत तसलें उरता आशिल्लो, म्हाका बी तुमगेल्या वरी राय लोक आपण व्हर न्हू गौरव करता आशिल्ल्याची. हांव तर ह्या रान्नांत येवन एक नमुने भिक्षूक कसो आसा. हांव आजी पर्यंत वेदा बद्दल कोणा लेगीची चर्च बी केली ना आनी कोणाले कसं एक कागद बी बरोवन घेतले ना म्हणून सांगता. जाल्यार ते दोन्ही लोक ब्राह्मण तांकां सोडनाच. एका तुमी आमगे घरची वाद घालका जाल्यार तुमकां कसं कळना बरोवन दिवका अशी तांगे लगे वाद घालता बसतात. आनी हांगा सम करता म्हणून न्हू ती विक्रम येती कसं म्हणटा की मागीर तुमी अशी हट करची आसल्यार रे मागीर बरशी गाणगाप रायाची थंय आमगेले गूर आसाची तांगे लगे वाद घाल न्हू तुमगे मनांतली इच्छा पूर्ण जातले म्हणून ते दोग लोक हो म्हूण सांगून ती विक्रम भारती येती वर्षी गाणगाप रायतात. एक तसना तर दोग लोक पालखी बसतात आनी ती विक्रम येती चमकशी तर वतात. आपण मिस केले आमी अल्पायुष्याची अशी बी तांकां कळना. नरसिंह सरस्वती स्वाम्याला घेवन न्हू पांय पणी ती विक्रम भारत येती सांगतात, गुरुस्तोत्र करताची आनी तांणी हे 2 ब्राह्मणाक आपण येयली खबर सांगतात. नरसिंह सरस्वती स्वामी तांकां म्हणटा तुमकां तेन्ना नरसिंह सरस्वती स्वामी म्हणटा हाडटा ते दोन्ही ब्राह्मणांक येत हाडाची म्हूण सांगतात. तांकां येता आपण हाडच्या कळ तांणी विचारतात तुमी आमगेल्या कसल्या बाबा ह्या वाद घालच्यो, तुमी जे पत्र न्ही कसल्याक हाजेर कसं नाही लाभ आस बाबा हाजी कसं नाही उपयोग म्हणून विचारतात. त्यांनी ना आमगे बरशी तुम्ही वाद घालू का, व्याकरण शास्त्र वेद हाजे बद्दल चर्चा कर का म्हणून त्यांना नरसिंह सरस्वती साहेब म्हणटाची अरे तुम गत नावे गर्व केला रे पणीची बर जलनाची देवदानव सुदाची गर्व करून मरण पावल्याची बली बाणासुरू रावण कौरव आणि गर्व करून कसं झाले तांगेले नाशू जालो ब्रह्माक आणि वेदाच्या अंतर्गत की आम कसं कळतले
तुम्ही हे वेदाबद्दल कसं करतास म्हणजे हे उठसून तुम्ही बऱ्याकडे लक्ष द्यायचे म्हणून सांगताय. तसेच नरसिंह सरस्वती स्वामी वेदाबद्दल चारी वेदाबद्दल आद्यंत सांगतायचे. वेद अनंत असायचे ब्रह्माकृती समजून गोत ना नारायणाला अवतार दिले वेद सांगबी वेदव्यासानं वेद व्यक्त केले तिला पूर्ण सांगेल ना. सांगेल 4 शिष्य लोक पहिलं वैशंपायन जैमिनी सुमंत म्हणले 4 लोकांक त्यांनी वेदाभ्यास करायचे. त्यांनी बी त्यांना शिष्य लोकांना शिकवले ध्यानाचे थडथडायची एक मुष्टी भर वेद तांकां दिवन शिकयले. त्यांनी अजून शिकता असायची अशी म्हणता असायचे. वेद केन्ना अगोचर ते शुल्क दिले तुम्ही कशी शिकले बाबा वेद ओटची म्हणून सांगता जलेबी हे लग्न तुम्ही आमगे बर शिक वेदाचे बद्दल चर्चा कर काम जाता स्वामी म्हणताचे. स्वामी तांकां 4 वेदाचे पटूनवण्याचे त्याचे वर्णन करून बी सांगतात. 4 वेदाचे आद्यंत त्यांनी सोडवून सांगतात. ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आणि अथर्वण वेद 4 बद्दल त्यांनी सांगतात. आणि का हे ओटूची लोकांक कळना पहिले ब्राह्मण लोक नारी देवमानव जेवण आशिल्लेची राय लोक सुद्दां ना तांगेले पाय धुवन पूज करता आशिल्ले. इंद्रादी देवत हे इंद्रादी देवत सुद्दां ना ब्राह्मणा भित्त आशिल्लेची. विष्णू सुद्दां ना ब्राह्मणच देव म्हणून पूज करता आशिल्लो. जाल्यार हे कलियुगांत ब्राह्मण लोकांले नमुनो बिंगड दिला दुर्भाशेक टून म्हणजे जाती लोकांना मुखार वचून वेद सांगताची. तांकां कसले भंय म्हणले ना ते टू वेद तुम्ही कळता म्हणताची तुमची भेद कोणी करतस कसला बघीची ब्राह्मण लोकांले एक बेजाराक तुम्ही कारण देताची गर्व पावना कशी बघी वचा सांगचो ना म्हणून सांगता. जाल्यार बी ते अरब आशिल्ले ते दोन्ही ब्राह्मण ना तुम्ही पण यायचे आमगे बर शिक वाद घालायची म्हणून सांगताय. स्वाम्यार राग येता तेन्ना ते कोणी सोडता उरता त्यांच्या गेले शिष्या पण होते मनशा आपण हडसताय तर दूर राबून पाय पडता. त्यांनी तू कोण खंयच्या तिच्या म्हणून विचारशील तो म्हणता आपण मातुंग म्हणजे रानटी मनुष्य म्हणून पाय पडता दूरच्या. त्यांना नरसिंह सरस्वती स्वामी ताका अगदी तांगेले कृपादृष्टीन ताका पळयतात आणि तांगेले शिष्य आपण तांगेले योगदंड दिवन 7 गैर घालचे सांगताय. आणि ते मातुंगाक एक गैर दांटवता यो म्हणून सांगतात. तो मनुष्य एक गैर दांटो येता तेन्ना नरसिंह सरस्वती स्वामी ताका तू कोण खंयच्या जातीचो म्हणून विचारताय. तो म्हणटा हांव किरात बेट खेळतलो मागीर वनरा का म्हणटा. तर दुसऱ्या गैर दांडील सांगताय तेन्ना दुसऱ्या दांडील आनी चड बरोबर एक खबर सांगता. तिसऱ्या गैर दांडील तेन्ना आपण गंगापुत्र गंगा न्हंयतले उरता म्हणून सांगता. चवथे गैर दांडील तेन्ना आपण शूद्रपुत्र हांव मेलगार देवता आसा तुमी आपयले म्हणून सांगता. अशीच चौथे 5वेचे 6वेचे 7वेचे गैर दांडील येता. एक गैर दांडील तशें घालून तूं ज्ञानवृद्धी जाता गेलो उरता. 6वे गैर दांडील तेन्ना तो म्हणटा आपण क्षत्रिय म्हणून सांगता. 7वे गैर दांडील तेन्ना आपण श्रेष्ठ जातीचे ब्राह्मण आपल्याक वेदशास्त्र व्याकरण येता अध्यापक म्हणून सांगता. तेन्ना मागचे विदुरानगरात नरसिंह सरस्वती स्वामी ते सकल दोन्ही ब्राह्मणा वरचे वेदाचे वाद घाल म्हणटा सांगतायचे. आणि विभूती मंत्र सण ते ताका लोट्टू आंगाक फापुडतायचे. तशें करचे तो एकदम ज्ञानी जाता. वेदशास्त्र टूचे अगदी छंद रागबद्ध जेवण सांगचे सुरू करता. ते वेद घोश ऐकूच्याक ते दोन्हीचे ब्राह्मणाले जीभ शिकदून येता कान्ना काय करना तांकां आनी हडद्या दुखसूर जाणवता. अशें जेन्ना तांकां बुद्धी येता तेन्नी स्वाम्याल पांयार पडून घेवन आमगेली चूक जाली आमकां तुम्ही राखता म्हणून सांगून पांय पडून तांगेले गुरुस्तुती करताय. त्यांनी सांगता स्वामी तुम्ही त्रिविक्रम भारत येते राग हाडला ಒಟ್ಟು ब्राह्मण लोक निंद करून घेऊन दोष बांधून घेतला. तुम्ही आत्ताच्यात ब्रह्मराक्षस जाऊन तुमगेले कर्मा फल खायचे. प्रत्येक मनशाक ताण केले पाप पुण्याचे फलाचे भोग ताणें घेवू का. पापाक तक्क प्राश्चित जलशाही तांकां केन्ना मुक्ती मेळना म्हणून सांगता. हे गुरुवचन ऐकूच्याक ते दोन्ही ब्राह्मणांक काय ना कडकड सयता. त्यांनी स्वाम्याला दोन्ही पाय घट्टी धरून घेऊन आमगेली चूक जाली आमी उद्धार करायचे म्हणून पांय पडताय. तेन्ना स्वामीक दयासागर न्हय तेन्ना म्हणटाय तुम्ही 12 वर्ष पर्यंत ब्रह्मराक्षस जावन का. तेन्ना शुक्लनारायण मंत्राचे पहिलेच वाक्य सांगता उराची ताच्यान तुमगेले पापाचे वज्जे कमी येतले
नंतर सुमार जन्म घेऊन परत तुम्ही ब्राह्मण जन्म येताचे त्याने तुम्हाला उद्धार येता. तुम्ही आत्ताच्या सांगता ना हांगा नाही वचाचे ते तुम बरेच स्थान म्हणून सांगतोय. तसे ते दोन्ही लोक गुरून ते सांगून थंय बाहेर येतात. त्यांच्या गावची बाहेर वच्चा कचे ते नाही लावतात आणि ताका एकदम हडद्या दुख सुरजन ते मरतात आणि ब्रह्मराक्षस उरतात. हांग तो केर जाण तुवें वेदशास्त्राने सांगेन मनुष्यच नव्हे तो आपण जातीहीन कशें केलो. तुम्ही म्हाका सांगता हांव कसं केलं पाप म्हणून देवान म्हाका कसं शिक्षा दिली म्हणून विचारता. तेन्ना नृसिंह सरस्वती म्हणटाची हे आमगेले कर्माच भोग अगदी विचित्र उरता. ब्राह्मणा धरून चांडाळ जातीवर एक ಒಟ್ಟು लोक त्यांनी केलेले कर्म अनुसरून तांकां फल मिळता. मनुष्य त्यांनी केले कर्मा प्रकार बरे जातींतून नवे कमी जातींतून जन्म येता. म्हणून त्यांनी ब्राह्मण जे लोकांना कशी उरका आणि क्षत्रियान कशी उरका वैश्य लोकांना कशी उरका शूद्र लोकांना कशी उरका म्हणून ते ಒಟ್ಟು त्यांनी सोडून सांगतात. त्यांनी सांगितलं ಒಟ್ಟು ऐकून ज्ञाना पडेना ते विक्रम भारत येते म्हणताचे मस्त छोटं पाप करून वेगवेगळ्या जातीन जन्म येतात नव्हे तर कसं बाबा परिहारू आकाश किना परिहारू म्हणून ते असायचे. त्यांना स्वामी म्हणताचे असं म्हणून त्यांनी ताजे बद्दल परिहार बी सांगताचे. पापाक प्रायश्चित्तच असा कोणी कोणाक पश्चाताप की तांकां पाप लागना जेले तांणी मनान पश्चाताप व्यक्त करता आनी ताका एक प्रायश्चित म्हूण बी उरता. ब्रह्मदंड म्हूण उरता. खंय गोदान दिवचे नवे द्रव्यदान दिवचे अशी नानान म्हूण उरता. कोण कोण गायत्री मंत्र सांगून बी पवित्र जाताची ಒಟ್ಟು म्हणून सांगताची. कोण कोण उपासनी करून बीची ताजी पापा प्रक्षालन करून घेताची म्हणून सांगताय. हे ಒಟ್ಟು ऐकून घेऊन त्यांनी मस्त नमुन्याचे पाप परिहार विधी सांगताचे ते ऐकून ते विक्रम भारती येतींक जमील ಒಟ್ಟು ब्राह्मण लोकांक बारीक खुश जाता ಒಟ್ಟು ज्ञानवंत येताचे. तशी नरसिंह सरस्वती स्वामी ते पतिता सांगता तू गेल्या जन्मान तू ब्राह्मण आशिल्लो तुगेल्या आम बापाक केन्ना आपल्याला निंद करता उरत आशिल्लो तांकां जॉब दिता उरत आशिल्लो तांणी सांगिल्लें विरुद्ध वागता आशिल्लो त्यांनी काम करनाक म्हणून ते मुद्दाम करून दाखयत आशिल्लो अशें आम बापान मन मस्त तूं दुखयत आशिल्लो. तशें न्हू ह्या जन्मान तूं चांडाल जावन जन्म आयलो. तूं आतां एक काम कर हांगा भीमा अमराजा संगमान तूं 1 म्हयने पर्यंत सदन हांव घेवन ते गुरुपादीक एक पांय पडचे प्रदक्षिणे येवचे गुरुस्तोत्र सांगचे अशें केल्यार तुका पाप परिहार जातलें आनी मुखार जन्मान तूं परत ब्राह्मण जावन जन्म येतलो म्हूण सांगताय. जाल्यार बी तो कळना ना म्हाका तुमी विभुती मंत्र सून मागीर आंगार घालून म्हाका ब्राह्मण कराची म्हणून मस्त म्हणे गुरुल्याक मागता. कळ्ळें तांणी म्हणटा तशें जायना म्हणून मस्त समजून सांगताचे. जाल्यार बी हांव आयकुचें तयार ना. तांणी म्हणटाचे तुका बायल चेडूं आसाची बायल चेडूं आशिल्ल्या तांकां तशें ಒಟ್ಟುची ब्राह्मण जेवचें येना कुडलेची तुगेले ह्या जन्मांतून तुगेले ಒಟ್ಟುची संसार बंधन मोकळीक जावका ताजे नंतर ते ताजे बद्दल तांणी एक सान काणी बी सांगताची. मागशी गादी म्हणल्यार क्षत्रिय रायाल पूत विश्वामित्र म्हणलो तपश्चर्य करून आपण हा पवित्र आसा हा ब्राह्मण म्हणून सांगता आनी 100 वर्ष ब्रह्माले तपश्चर्य करता आनी आपण ब्रह्मर्षी म्हणून स्वता म्हणून घेता. इंद्र लोक वचून तांचे देवत लोक म्हणटा ती म्हटलं म्हाका ब्रह्मर्षी म्हणून आपयाची तांणी तें कसं म्हणटाची ना आमगेले कुलगुरू वसिश्ठ न्हय ताणें ब्रह्मर्षी म्हणून तुका कापयला बा म्हटलं कापयताची म्हण. तेन्ना विश्वामित्र वसिश्ठ मुनीला सांगता म्हाका ब्राह्मण म्हणून आपय म्हण. तेन्ना वसिश्ठ मुनी ताका म्हणटा तूं क्षत्रिय तूं तपस्नी करचें जायना तूं तपस्या करचें आसलें रे तूं हें तुगेलें शरीर सोडून ब्राह्मण जावन जन्म येवका तुवें तेन्ना तूं पवित्र जाता. तुका कळ्ळें तुजें होड जेन्ना पडना कळ्ळें तुका मुंज करताची मुंजेन तुका गायत्री मंत्रोपदेश जाता. गायत्री मंत्रोपदेश जाना पडे तूं ब्रह्मर्षी जावचें शकता म्हणून सांगताय. तेन्ना तो विश्वामित्र म्हणून रागिश्ट उरता. तो कसो करची म्हणून वसिश्ठा 100 लोक चेडवांक मार सोडता जाल्यार बी वसिश्ठांक राग येना आनी तो ब्रह्मर्षी बी म्हणत ताणें. तर हो विश्वामित्र एक दीस वसिश्ठाक मार उडोवया म्हणून व्हड फातर घेवन तांगेले माथ्यार घालका म्हणून घेवन तो उरता. तेन्ना ताका अशी दिसता मनात आतां हांव जर हे वसिश्ठा मारल्यार रे मुखार म्हाका ब्रह्मर्षी म्हणून कोण आपयताची. वसिश्ठान आपयलें मात्र तांणी देवतलो कोण म्हाका आपयताची ब्रह्मर्षी म्हणून ताकाची तांकां मारून हांव कांय उपयोग ना. ताजे भायर तांगेले हांवें प्रार्थना करचें बरें म्हणून तो हाता आशिल्लो तो व्हड फातर उडयता. ताका पश्चाताप बी जाता आपण कसो पापा काम करच्या भायर सरलो म्हण. ताका पश्चाताप जाले पुणून वसिश्ठ मुनीक कळटा तांगे ज्ञानदृश्टीन तेन्ना आश्रमांत विश्वामित्राक आपयता विश्वामित्रा तूं ब्रह्मर्षी यो भितर म्हण.
तेन्ना विश्वामित्र भारी खुशी येता. तो म्हणटा हांव ब्रह्मर्षी होय म्हण जाल्यार तुमी मागीर जेवणां येवची म्हूण सांगता. तेन्ना वसिश्ठ मुनी म्हणटाची विश्वामित्रा तुगेलें हें शरीर तूं जर सुर्याले उष्णतेन करगसून घे आनी नवीन शरीर धारण कर, तेन्ना तूं पवित्र येता, तेन्ना हांव तुगेर जेवणां येता म्हूण सांगता. विश्वामित्र हांव म्हणटा आनी सुर्याले आराधन करून तागेलें तपश्चर्या करता. आनी तागेलें ते सूर्य किरणां हाजेन आपणालें पयलेचें शरीर लस दुसरे शरीर धरून ब्रह्मर्षी म्हणून अट्टू लोकांक सर्वमान्य ब्रह्मर्षी म्हणून येता. ताकाची तूं बी तशीच हे तुगे शरीर सोडले नंतर तूं मुखार ब्राह्मण जाता म्हणून सांगता. ताणें नरसिंह सरस्वती हे अट्टू उपदेश आयकून तो पती तूं थंय तागेलें ध्यान करता ओरा बेल उरता. तिला घडबी ताका बायल चिडून ताका सोदून घेता थंय येता. बायल तागेलें तिला घोव आपूण चिकता करा म्हाका आपूण नाका हांव तागेले पासून दूर उरा म्हणून ती कशी झोर करता. तेन्ना ती मस्त रडता आनी स्वाम्यांक म्हणटा तुमी आतां ताका चंद्रको सांगून आमगे बरशी पेटयल्यार बरें आसा ना जाल्यार आमी अट्टू लोक हांगा तुमगे जीव सोडताचे आमी चेडूं घेवन म्हणटा. तेन्ना नरसिंह सरस्वती म्हणटाची तूं तुला बायल चेडूं घेवन वच तुगेल्या घराक म्हणून सांगता. जाल्यार तो पती तूं ताका ज्ञानोदय येयला न्हय हांव आतां आनी परत हीन जातीन वतना म्हणून तांगेले वाद घालता. तेन्ना तांकां कळटा हांव हागेल्या आंगार घालिल्ले विभुती शादेन हांव इतलो लोटोची म्हगेले वाद घालता आसा म्हणून न्हू एक सकल जातीच्या काय आपोर हाडे शिदाची आनी तागेले ताका न्हाणच्या सांगताचे ताका आंगार उदक आनी ते ಒಟ್ಟು बुधून चकची तो परत आनी काय ना पहिल्याच्या वरीचे संवसारांत आसक्त जाता. तागेले बायल चेडूं अशे कडेन धांवन येता. ते पळोवचे लोकांक आश्चर्य जाता. विभुती आंगार आशिल्ले तेन्ना हाणें बायल चेडूं आपूण जालें ना विभुधून चक हो कशें पळोवंक न्हू बायल चेडूं गेलो म्हणून न्हू म्हटलो आश्चर्यान हें कौतुक पळयता बसताय. तेन्ना त्रिविक्रम मुनी विचारता स्वामी तेगेल्या शरिरान तुलें विभुधून चकची तर ज्ञान तूं कशें गेलें आश्चर्य दिसता म्हणून विचारता. तेन्ना नरसिंह सरस्वती म्हणटाची त्रिविक्रम मुनी ते ज्ञान ताका ज्ञान कशें येयलें ते विभुती महिमेन ती विभुती अगदी परमपावन ते कोण लावंक येता की तांकां ब्रह्मज्ञान मेळटा म्हणून सांगता. हॅलो फ्रेंड्स, हे काणी तुमकां आवडलें आसल्यार आमगेल व्हिडिओक लायक कराची, जल्दीतील जास्त शेअर कराची आणि सबस्क्राईब करचे विसरू नकाची. टेक केअर, बाय बाय.